Manis H.M. Bernal Anchivolok. Mr. Henry Mendonça writes in Konkani since last 3 decades with pen name H.M. Bernal. He has 5 published works to his credit, 3 collections of poems, Salyang Satrai, Kaidyache Kavita, Bamunanchi Chedu, and 2 collections of short stories, Devak Sodulopado and Beeg Anibegat. His short story collection Beeg Anibegat awarded with prestigious Srimati Vimala V. Pai Vishwa Konkani Best Book Award in the year 2018. Kavita Trust awarded him with Matthias Kutam Poetry Award 2018 for his contribution to Konkani poetry. Since last 9 years, he is the editor and publisher of Konkani literary website Kital.com. Apart from running a publication house in the name and style Kital Publications, since last 6 years, he is the publisher of monthly magazine Arso. Manis H.M. Bernal, तुमका उकास. सो हांव कोंकणींत म्हजे एक 5 कविता तुमचे मुखार दवरतां. ही पयली कविता आसा कंगणा गल्लेंत म्हणून. हांव मुंबय कन्स्ट्रक्शन कंपनींत काम करतना बदलापूर आमचें सायट ऑफिस आसलें, थंय हप्त्याक एक फावटी वयतालो. 1 नंबर प्लॅटफॉर्मार जावन भायर वयताना आमकां ती एक ल्हानशी गल्ली मेळटाली आनी त्या गल्लेच्या दोनूय कुशींनी कांगणांची दुकानां आसलीं. आनी मराठ्यांत एक संप्रदाय आसा, बायल मनशांनी काजर जाल्ल्या बायल मनशांनी प्रत्येक जावन आतांत 5वी कांगणां घालना जाल्यार तांकां म्हळ्यार बरीं बायल मनशां म्हण चिंतिनात अशें आसा. त्या पाटभुंयचेर ही एक कविता आसा. कांकणां गल्ल्यांत कांकणां दुकानां, विकूंक बसल्यांत पिरायेचीं बायलां बणा बणाची. कांकणां गल्ल्यांत कांकणां दुकानां, विकूंक बसल्यांत पिरायेचीं बायलां बणा बणाची. कांकणां दुकानांक येतात चेडवां, दोळे बोर घेवन नेणटीं सोपणां राय कुंवारांची. कांकणां दुकानांक येतात चेडवां, दोळे बोर घेवन नेणटीं सोपणां राय कुंवारांची. नेणट्या हातांचेर मातये कांकणां, नेणट्या हातांचेर मातये कांकणां, नेसयतात सांबाळ हेळिल्लीं बायलां जोका तुकाची. नेणट्या हातांचेर मातये कांकणां, नेसयतात सांबाळ हेळिल्लीं बायलां जोका तुकाची. कांकणां जोब्बोर वा हात निबोर, कांकणां जोब्बोर वा हात निबोर, कातींक चीर्ण तुटतना फुटतात दुकां दोळ्या कांचिनी. कातींक चीर्ण तुटतना फुटतात दुकां दोळ्या कांचिनी. कांकणां गल्ल्यांत शिंपल्यांत रे सोपणां, कांकणां गल्ल्यांत शिंपल्यांत रे सोपणां, विंसूंक पडल्यांत अशीं पिशीं मनां, विंसूंक पडल्यांत अशीं पिशीं मनां अपुरबायेचीं. दुसरी कविता आसा जनेल. ही तुमी आयकले आसतली, पूण हांवें हांगा वचचे 5 कविता आसात. हे 2002 तावन हांवें आज पर्यंत 2018 पर्यंत बरयल्ल्या ऑर्डराचेर आसाच. ही दुसरी कविता जनेल सरी सुमार 2007 या 2008 ह्या वर्सा हांवें बरयल्ली जावन आसा. घरचें जनेल दारांत येदें व्हड कांय नाय, घरचें जनेल दारांत येदें व्हड कांय नाय, पूण दारांतल्यान पळोवंक जायनातलें जनेलांतल्यान मात पळोव येत. दारांतल्यान पळोवंक जायनातलें जनेलांतल्यान मात पळोव येत. दारांतल्यान येवंक जायनातल्यान जनेलांतल्यान भितर रेगयत. दार सयऱ्यांचें जनेल सोरांचें, दार सयऱ्यांचें जनेल सोरांचें, तरी दारार सापकोर सुणें जनेलार सोबीत माजर. दार गोवाचें जनेल प्रेमीचें, दार गोवाचें जनेल प्रेमीचें, देखून मिसता एका घराक दार एक जनेलां मात्र सबार. तिसरें आसा वाऱ्याचो वेपार. ही फाटल्या एका 4-5 वर्सां आदीं हांवें बरयल्ली. आमच्या गांवांत कशें उजो पेटयता म्हणटात, उजो पलवयता म्हणटात आनी मिडिया ताका हवा दिता ह्या विशयान. गांवार तांचीं इंगळ्या दुकानां ते व्यापारी उज्याचे. गांवार तांचीं इंगळ्या दुकानां ते व्यापारी उज्याचे. हांचीं दोंतात रस्त्यार टँकरां हे व्यापारी उदकाचे. हांचीं दोंतात रस्त्यार टँकरां हे व्यापारी उदकाचे. आमचीं आसात माध्यमां आमी व्यापारी व्याराचे. आमचीं आसात माध्यमां आमी व्यापारी वाऱ्याचे.
ताणी काडी ओडून मुकल्यार पिरलो ताणी काडी ओडून मुकल्यार पिरलोरू गांवार पेटता उजो हाणी पाईप ओडून सोडल्यार उदाक पलवता पेटिल्लो उजो हाणी पाईप ओडून सोडल्यार उदाक पलवता पेटिल्लो उजो तांचे लागीं आसा देखून उदाक विकून वेतात हांचे इंगळे हांचे लागीं आसा देखून उदाक विकून वेतात तांचे इंगळे इंगळ्यांक पेटता उजो देखून मोलायतात उदाक सगळे ताणी पेटयल्लो उजो हांच्या उदका विणें पलवना ताणी दिवन उजो हाणी पलवयना जाल्यार ताणी दिवन उजो हाणी पलवयना जाल्यार चलना आमचोय वाऱ्याचो वेपार चलना आमचोय वाऱ्याचो वेपार ही सोवती कविता आसा कारण नासता मरचें कशें ही रोहीत वेमुलान जीवघात करून गेल्ल्या पाटिमयचेर हांवें बरयल्ली आसा म्हज्या मरणाक कोणूच कारण न्हय म्हूण बरोवन दवरून तो मेलो म्हज्या मरणाक कोणूच कारण न्हय म्हूण बरोवन दवरून तो मेलो कारण नासता कोणेंय मरचें कशें कारण नासता कोणेंय मरचें कशें हांव कारण सोदून गेलो ग्रेस्त म्हणाले तो दुबळो ग्रेस्त म्हणाले तो दुबळो बामण म्हणाले तो सुधीर शिकपी म्हणाले तो अशिकपी बवाडती म्हणाले तो अनबवाडती हांवें विचारलें दुबळे नातल्यार ग्रेस्तांक दुबळे नातल्यार ग्रेस्तांक सुधीर नातल्यार बामणांक अशिकपी नातल्यार शिकप्यांक अनबवडती नातल्यार बवाडत्यांक कितें मोल गांवांत कारण आसतना इतलीं जियोंक मरचें कित्याक बेश्टें बेश्टेंच कारण आसतना इतलीं जियोंक मरचें कित्याक बेश्टें बेश्टेंच तवळ म्हणाले देशद्रोही असलो तो तवळ म्हणाले देशद्रोही असलो तो आमची देशभक्त रुजू करूंक ताणें दाखयचें असलें मरून आमची देशभक्त रुजू करूंक ताणें दाखयचेंच असलें मरून अखेरेची कविता आसा ही फाटल्या एका वर्सा आदीं 2018 इसवेंत बरयल्ली आसा क्रिकेट आनी झूज क्रिकेटाक आनी झुजाक चड कांय फरक ना क्रिकेटाक आनी झुजाक चड कांय फरक ना दोन देश दोन टिमाक एक मुखेली सांगाता खेळगाडी असल्यार पुरो एक मैदान सुरू करियेत मॅच वा झूज दोन देश दोन टिमाक एक मुखेली सांगाता खेळगाडी असल्यार पुरो एक मैदान सुरू करियेत मॅच वा झूज कोण टॉस जिखता पयलें बॅटींग ताका कोण टॉस जिखता पयलें बॅटींग ताका आउट जातना बॅट्समॅन कोण रडटा कोण हसता आउट जातना बॅट्समॅन कोण रडटा कोण हसता क्रिकेटाक आनी झुजाक चड कांय फरक ना क्रिकेटाक आनी झुजाक चड कांय फरक ना बाउंडरी सिक्सर मारतना नासतात चियर लिडरां जाणटे दितात कमेंट्री कोण जिखता कोण सलवता गांवार चलता बॅटिंग क्रिकेटाक आनी झुजाक चड कांय फरक ना क्रिकेटाक आनी झुजाक चड कांय फरक ना फरक फकत इतलोच क्रिकेटांत विकेट पडतात आनी झुजांत पडतात मोडी देव बरें करूं